नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी केलो पदाचो त्याग. राज्यपालांकडेन सुपूर्द केलो राजीनामो. DK शिवकुमार सांबाळटले मुखेलमंत्री पद. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी CBSE अधिकाऱ्यां वांगडा घेतली बसका. विद्यार्थ्यांक जाल्ल्या त्रासाविशीं उक्तायली खंत. खर कारवाय करपाची दिली चिटकावणी. बकरी ईदा निमतान राज्यांत मुस्लीम भावनांनी व्हडा भावार्थान आनी उमेदीन मनयली परब. शांती, एकचार, करुणा आनी मनीसपण तिगोवपाचो दिलो संदेश. वीर सावरकर जयंती निमतान आयज फुडाऱ्यांनी ओंपली आर्गां. वीर सावरकर हांणी देशा खातीर केल्ली सेवा हीच तांची वळख. खरमंत्री. आनी पुण्यात आयोजीत 4थ्या राष्ट्रीय कुडो वस्तादपण करंड सर्तीत गोंयच्या खेळगड्यांची उत्कृश्ट कामगिरी. पंगडान जोडली 3 भांगरा, 2 रुपे आनी 4 कांस्य पदकां. आणि आता खबरो विस्तारान. कर्नाटकात आयज सकाळी म्हत्वाची राजकीय घडामोडी जावन सध्याचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो. काँग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या आदेशा प्रमाण सिद्धरामय्या आयज दनपारां राज्यपालांकडेन आपलो राजीनामो सुपूर्द केलो. तशेंच मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आदले उपमुखेलमंत्री DK शिवकुमार मुखेलमंत्री पदाची सुत्रां सांबाळटले. सिद्धरामय्या हांणी आपल्या मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांक सकाळी आपल्या बंगळुरूच्या प्रशासकीय घरांत आपोवन हे विशीं म्हायती दिल्ली. ह्या वेळार DK शिवकुमार लेगीत हजर आशिल्ले. तशेंच मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांचो पूत प्रियांक खडगे हांचे कडेन उपमुखेलमंत्री पदाची जबाबदारी दिवपाचो अदमास आसा. मजगतीं कर्नाटकाचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष BY विजयेंद्र हांणी ह्या राजकीय हालचालीचेर प्रतिक्रिया दितना कर्नाटकात काँग्रेस शासनाच्या अंतर्गत आयिल्ले अर्थीक संकट खंयचोच मुखेलमंत्री सोडोवपाक शकना तेन्ना जनतेचें हित राखून विधानसभा भंग करची पडटली अशी मागणी केली. 3 years Congress government's tenure, I don't think any chief minister would be able to address this issue. Where Karnataka is already in a financial distress, there is no development, farmers are in great distress, unemployment, youths are very unhappy with the Congress government. Only guarantee, Congress feels only guarantee, because of the guarantee they will survive. But the fact is, every section of the society, they are upset with this Congress government. So any chief minister replacing Siddaramaya or even Siddaramaya continues, I don't think Karnataka's interest will be protected. So in the interest of people of Karnataka, it's better to dissolve the assembly and head for the. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला प्रगतीची 51वी बसका जाली. जातून रेल्वे, रस्तो आनी वीज क्षेत्राकडल्यान जोडिल्ल्या 7 व्हड साधन सुविधांच्या प्रकल्पांचेर चर्चा जाली. हे बसकेत 30,000 कोटी रुपया परस चड येवजण्यांचेर भासाभास जाली. हातूंत रेल्वे, वीज, रस्तो संपर्क क्षेत्राचो आस्पाव आशिल्लो. बंदर, स्वच्छ भारत मिशना 2.0 तशेंच सामाजीक क्षेत्राच्या येवजण्यां चर्चा जाली. वीज क्षेत्राविशीं चर्चा करता आसतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी रूफटॉप सोलराक मिशन मोडाचेर हाडपाची गरज ह्या वेळार उक्तायली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार CBSEच्या विद्यार्थ्यांक नव्या डिजिटल मुल्यांकन प्रणाली विशीं विश्वास दवरचो अशें आवाहन करून परीक्षेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता हाडपाचे दिकेन ही प्रणाली एक विकसीत पावल थारपाक शकता अशें सांगलें. हालींच ऑन स्क्रीन मार्कूय प्रक्रियेत आयिल्ल्या तांत्रीक समस्या विशीं CBSE अधिकाऱ्यां सयत बसका केल्या उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले. ह्या वेळार फेर मोलावणी खातीर 17 लाख विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतला. तशेंच फुडारात तांत्रीक समस्यांचेर नदर दवरपा खातीर IIT मद्रास आनी IIT कानपूर सारकिल्ल्यो उत्कृश्ट संस्था सरकारान नेमल्यात अशी माहिती शिक्षण मंत्री प्रधान हांणी दिली. हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है. 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है. लगभग 40 करोड़
लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशन्स ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। विद्यार्थ्यांक जे त्रास सोंसचे पडल्यात ते विशीं खंत उक्तावन शिक्षण मंत्र्यांनी प्रकरणाची पुराय जबाबदारी घेतल्या। तशेंच ज्या अधिकाऱ्यांक लागून ह्यो समस्या जाल्यात तांच्या आड खर कारवाय करपाचें उतर प्रधान हांणी दिलें। दिक्कत ना आए, जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। गृहमंत्री अमित शाह सध्या देशाच्या साबार शीम वाठाराक भेट दिवपा खातीर पुणेर आसात। आयज ताणें आपल्या गुजरात भेटेर गांधीनगरांतल्या जेडवा गांवांत तळ्याचें लोकार्पण केलें। त्या भायर गांधीनगरांतल्या कलोल हांगा नव्यान बांदिल्ल्या वाचनालयाचें लेगीत तांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जालें। उपरांत गांधीनगराच्या खतराज वाठारांत तांणी ग्रामपंचायत कार्यालयाचें उक्तावण केलें। गांधीनगरांतल्या सोनीपूर गांवांत तांणी उदरगतीच्या कामांचो बुनयादी फातर बसोवन उलोवप करतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी घुसखोरांचो मुद्दो उबारलो। देशांतल्या दरेका घुसखोराक सोदून भायर काडटले आनी तांकां बळजबरीन भायर काडचे पयलींच तांणी आपूण जावन देशांतल्यान पलायन करचें असो उलो गृहमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो। चुन चुन कर देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। आयज वीर सावरकर हांच्या जयंती निमतान पुराय देशान तांकां नमन केलें। दिल्लीच्या संविधान सदनांत राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी तांकां आर्गां ओंपली। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, भलायकी मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू तशेंच हेर मानेस्तांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून वीर सावरकर हांणी आपले देशप्रेम आनी धाडसांतल्यान समेस्तांक सदांच उर्बा दिल्या अशें सांगलें। तशेंच वीर सावरकर हांची बुद्धिमत्ता आनी समाजात सुदार करपाचेर तांणी दिल्लो भर हो आयज लेगीत समाजा खातीर लागू जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां। मजगतीं गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत गुजरातात आयोजीत एका कार्यावळींत उलोवप करतना वीर सावरकर हांकां नमन करून तांणी देशा खातीर केल्ल्या महान सेवे खातीर वीर सावरकर हांकां कोणा कडच्यानूच वळख मेळोवपाची गरज ना अशें सांगतना तांची अमर्यादित देशभक्ती हीच तांची वळख जावन आसा अशें म्हळें। राष्ट्रभक्त थे जिनको सरकार ने कोई सम्मान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई सावरकर जी का नाम देश भर में विनायक दामोदर सावरकर कर नहीं बोलता है। देश का बच्चा बच्चा अपने आप सावरकर जी को वीर सावरकर कहकर याद करता है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। आपण परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। आयज ईद उल अदा वा बकरी ईदा निमतान राज्यभरात मुस्लिम भावांनी पुराय भावार्थान नमाज वाचून परब मनयली। म्हापशेच्या आंगोड हांगा इतिहासीक जामा मशिदी कडेन प्रार्थना सभेत वांटो घेवपा हेतान भावार्थ्यांनी सकाळ सावन गर्दी केल्ली। नमाजाचें वाचप जाल्या उपरांत आयोजीत सभेत मशिदीचे मौलवी हांणी आपल्या संदेशांत समेस्तांक त्याग, भावार्थ, मनीसपण तशेंच करुणा बाळगुपाचें आवाहन केलें। तशेंच संवसारात शांती, समृद्धी आनी भावपण स्थापीत जावचें म्हणून प्रार्थना केली। अज़हा का दिन है। आज के दिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, अपने रब की रज़ा के लिए अपनी पेशानियों को इबादत के लिए झुकाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी, सुन्नत नबवी, कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। कुर्बानी के बेहतरीन मौके पर अपने अंदर की तमाम अनानियत को, तकब्बुर, खुदपसंदी, गुरूर और घमंड को और अपनी अना को फना करते हुए मोहब्बत का पैगाम पेश करें। पुणेच्या नामनेच्या साफा मशिदीत लेगीत बकरी ईदा निमतान नमाज वाचन जालें। 700 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या हे मशिदीचे इनाम जुनैद अहमद कादरी हाणें आपलो संदेश शांतताय, समृद्धी, एकचार आनी भावपणाची प्रार्थना केली। तो मेरी जानिब से ईद उल जुहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज साफा मस्जिद में ईद उल जुहा की नमाज बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ अदा किया। आज का ये मुक़द्दस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ईद उल जुहा की शक्ल में अता फरमाया है, आज के दिन सारी दुनिया के मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते हैं, हमें भाईचारगी का दर्स देता है। आज का ये मुक़द्दस दिन गुरबा मसाकीन की मदद करने का हमें दर्स देता है। पणजेच्या जामा मशिदीत लेगीत मुस्लिम भावार्थ्यांनी व्हडा संख्येन नमाज वाचनाच्या सुवाळ्यात वांटो घेतलो आनी एकामेकांक परबी भेटयली। मशिदीचे मौलाना मारूफ आलम हाणें समेस्तांक ईदाची परबी भेटयली। दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व शांति हो और भाईचारगी हो और एक दूसरे के साथ सलाह रहमी करे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और पैगाम बांटे, सबको गले लगाए। यही हमारी ईद से पैगाम जाता है। कोरगांवचे आदले सरपंच अब्दुल नायक हांणी बकरी ईदा निमतान समेस्त गोंयकारांक आनी भारतीयांक मनात सावन परबी भेटयतना बकरी ईदाचो इतिहास सांगलो।
ईद उल अज़हा ये मनाने का मकसद ये की है कि हज़रत इब्राहिम सलाम के याद को ताज़ा करती है ये ईद उल अज़हा। उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनके दोनों के सिलसिले से ये ईद उल अज़हा का ईद का बड़ा मतलब और बड़ा मर्तबा है। तो तभी सभी गोवा के और तभी जितने हमारे दोस्त बिरादर सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक और सबको गोवा के सभी बासिंदों को ईद मुबारक। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सध्या दिल्ली भेटेर गेल्यात. हे भेटे मजगती काल तांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन गोंयच्या उदरगती चर्चा केली. उपरांत तांणी केंद्रीय बंदर, जहाज आनी उदकामार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांचे कडेन भेट घेवन गोंय आनी गोंयकारां खातीर फायदेशीर थारपी शाश्वत दर्यादेग उदरगत करपा विशींचे मंथन केले. ते भायर तांणी केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय हांचे कडेन भेट घेवन मडगांवां बेगोबेग ESI वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचेर भर दिलो. गोंयच्या भलायकी आनी वैजकी मळार एक म्हत्वाचो पावंडो थारपी ह्या महाविद्यालयाचें काम बेगोबेग पुराय करपाचें उतर ह्या वेळार मंत्री मांडवीय हांणी दिलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून आपल्या दिल्ली भोंवडे विशीं म्हायती दिल्या. केंद्र आनी राज्य सरकारांच्या तरेकवार येवजण्यां अंतर्गत थळावे लोक आपलो स्वताचो वेवसाय उबारून तातूंतल्यान बऱ्यापैकी उत्पन्न जोडपाक लागल्यात. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेचो लाव घेवन कुडतरेच्यो सिल्विया फर्नांडीस हांणी नुस्तेमारी खातीर केज कल्चर प्रणालीचो वापर करून आपल्या वेवसायाची येणावळ लाखांचेर पावल्या अशें सांगलें. आयज ती वर्साक 4 टन नुस्तें तयार करून सुमार 8 ते 9 लाखांचो फायदो जोडटा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून सिल्विया फर्नांडीस हांच्या यशोगाथेचो प्रवास लोकां मुखार मांडलो. Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, one woman from Kurtorim has turned a quiet village river into a powerful success story. जेन्ना म्हाका स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाची स्कीम कळ्ळी येयलो हांव म्हण डिपार्टमेंटा त्या स्किमीचे अवेलेबिलिटी घेयली आनी मुगे बिझनेस 2022 हांवें स्टार्ट केला. दर्या लागीं हांव रावता म्हूण हांवें केज कल्चर ही स्कीम अप्लाय केली डिपार्टमेंटा आनी स्किमीची अवेलेबिलिटी घेयली. Launched with the vision of Prime Minister Narendra Modi to strengthen India's blue economy and raise the incomes of fishers and fish farmers through modern, sustainable practices, this scheme is reshaping the fisheries sector across the country. In Goa, this spirit flows into the mission of Swayampurna Goa, a self-reliant state where farmers and fishers are true partners in development. This is where Sylvia Fernandez steps in, a fish farmer from Kurtorim and a proud beneficiary of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Through the scheme, she received focused financial assistance as a woman beneficiary, support that allowed her to adopt river-based cage farming without being crushed by upfront costs and to invest in herself with confidence. जेन्ना फर्स्ट इयरा हांवें 3 केजीस गायलोली आनी तितून हांवें तोणक गायलोले आनी एक तोणक आमी धाकली सायज हाडलोली 4 इंचीस ती आमी कुमटा सावन हाडलोली आनी तिने मागीर इन्स्टॉल केली केजीन तूं आनी तेका मागीर आमी बारीक फीड म्हणजे हाडले आनी गायले आनी मागीर कातरून फ्रेश फिशीस गायले आनी 2 टायमींग दिसा आमी हे घाताली सकाळी आनी सांजसा घाताली आनी तेच करून आफ्टर 7 to 8 मंथ्सान हे तोणक रेडी जाताय आनी तेजी सायज 1.5 to 2 kg आनी लॉंगर पिरियड दवरले जाल्यार ती 5 kg देखून हांवें केज कल्चरा केलो आहाय. पंचायत मंत्री मोहविन गुदिनो हांणी आयज चिखले पंचायतीचे सरपंच कमला प्रसाद यादव हांकां उत्कृश्ट सरपंच तशेंच वीर कमला प्रसाद यादव हांकां उभरतो क्रिकेट खेळगडो म्हणून मंत्री मोहविन गुदिनो हांणी तांचो सत्कार केलो. ह्या वेळार उलोवप करतना मोहविन गुदिनो हांणी चिखले पंचायतीक फावो जाल्लो हो 7वो भोवमान आसून हेर पंचायतींनी लेगीत तांचे कडल्यान देख घेवन आपापल्या वाठारांत बरें काम करचें अशें आवाहन केलें. तशेंच गोंयांत चडशे लोक पंचायत वाठारांत रावतात तेन्ना त्या लोकांक बऱ्यो सुविधा आनी स्वच्छ पर्यावरण दिवप गरजेचें अशेंय मंत्री गुदिनो हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. चिकाली पंचायती कितलेशे एवॉर्ड मेळत आसा. म्हाका दिसता दिस इज द 7th एवॉर्ड. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट कमला प्रसाद यादव इज रिकग्नायज्ड एज द बेस्ट सरपंच. हे म्हाका खरें ऑर जावन आसा की म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी पंचायत आहा ताका रेकग्निशन मेळ्ळें की बरें काम केलें म्हणून सगळे बाबतींत.
हे काम हे भाशेन तरी बाकीच्या पंचायतींनी तरी केले जाल्यार आमचें गोंय खूब सुदारतलें आनी दुसरेच भाशेन गोंय जातलें. बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द पीपल लिव इन द विलेजीस, दे लिव इन पंचायत एरिया. सो पंचायत एरिया तरी बरी निवडसाण दवरली, बरें डेव्हलपमेंट केलें जे लोकांक जाय तशें जाल्यार ऑटोमॅटीक हो चमत्कार दिसपाक मेळटा आनी ताका लागून ताका एवॉर्ड मेळटलो आसा. जो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 खेळोन आतां तो इज लिडींग अस ऑन द सायड. वॉट इट शोज ग्रोथ इन क्रिकेट, की एक बरो क्रिकेटर, नामनेचो क्रिकेटर तो जाता आनी आमच्या गोंयांतसून जाता म्हूण म्हाका आनी खुशी. इनफॅक्ट हांव ते दीस पळयता की तो फुडारा IPL खेळटा तो आमकां दिश्टी पडटलो. थिंगा परफॉर्मन्स दाखयली म्हणटच ऑटोमॅटीक ताका चान्स इंडियन टिमीन सुद्दां पडपाक शकता आनी हांव मागतां की ताका असो हो चान्स फावो जावचो सो दॅट ही ऑल्सो कम्स अप इन अ बीग वे टू ब्रिंग क्रिकेट अप इन इंडिया. आमकडे टॅलंट खूब आसा इंडियन आनी हांव हॅपी की आमच्या गोंयांतूय बऱ्यांतले बरे टॅलंट हे भाशेन आहा. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ TT नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावयली खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सिक्कीम पुलिसांक आयज प्रेसिडेंट पुलीस कलर्स पुरस्कार प्रदान करून भोवमानीत केले. अलंकरण परेडीचें आयोजन गँगटॉकांतल्या पालजोर स्टेडियमाचेर जालें. हो पुरस्कार जोडपी सिक्कीम हे देशांतलें 15वें राज्य आनी उत्तर उदेंत वाठारांतलें 3रे राज्य थारलां. सुवाळ्यात संबोधीत करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पुलीस दळांक अदीक नागरीक केंद्रीत जावपाचो आग्रो केलो. आपल्या उलोवपांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पुलिसांक सायबर गुन्यांव, ऑनलायन फटवणूक आनी हेर गुन्यांवां आड कारवाय करपाक तयार रावपाक सांगलें. सगळ्या आर्विल्ल्या माध्यमांचो उपेग करून ह्या आव्हानांक सिक्कीम पुलीस तोंड दितले अशी आस्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायली. विकास के साथ अपराध के तरीके भी बदल रही है. आप साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही है. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा. ये अपराध राज्यों या देश की सीमा से बंधी नहीं होती है, इसीलिए अन्य राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग अत्यंत आवश्यक है. साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाना ऐसे अपराधों के रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ये बहुत ही खुशी की बात है कि सिक्किम पुलिस इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं. महाराष्ट्राच्या पुण्यात 16 ते 22 मे मजगती आयोजित राष्ट्रीय कुडो वस्तादपण करंडे सर्तीत गोंयच्या कुडो मार्शल आर्ट संघटनेच्या विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कसब दाखयले. हे सर्तीत अक्षय कामत, खुशी दोडामणी तशेंच सान्वी नाईक हांणी भांगरा पदकां, जाल्यार भावेश दोडामणी आनी अवनी तलवार हांणी रुप्या पदक, जाल्यार सेरेनिला फर्नांडीस, निशी जुवेकर, अनदा तुवेकर
आणि काव्या गर्ग हांणी कांस्य पदकां जोडली. ते भायर हे सर्तींत रतन मिश्रा, तनिष्क शिरोडकार, ओजस आमोणकर तशेंच विनोज भोमकार हांणी लेगीत उत्कृश्ट खेळा प्रदर्शन केलें. गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सर्तींत आस्पावीत समेस्त खेळगड्यांक सयत तांचे मुखेल प्रशिक्षक नित्यानंद जुवेकार तशेंच उपप्रशिक्षक शशी साहानी हांचो भोवमान केलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी केलो पदाचो त्याग. राज्यपालांकडे सुपूर्द केलो राजिनामो. डी.के. शिवकुमार सांबाळटले मुखेलमंत्री पद. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी CBSE अधिकाऱ्यां वांगडा घेतली बसका. विद्यार्थ्यांक जाल्ल्या त्रासा विशीं उक्तायली खंत. खर कारवाय करपाची दिली शिटकावणी. बकरी ईदा निमतान राज्यांत मुस्लीम भावंडांनी व्हडा भावार्थान आनी उमेदीन मनयल्ली परब. शांती, एकचार, करुणा आनी मनीसपण तिगोवपाचो दिलो संदेश. वीर सावरकर जयंती निमतान आयज फुडाऱ्यांनी ओंपली आर्गां. वीर सावरकर हांणी देशा खातीर केल्ली सेवा हीच तांची वळख. घरमंत्री. पुण्यात आयोजीत 4थ्या राष्ट्रीय कुडो वस्तादपण करंडक सर्तींत गोंयच्या खेळगड्यांची उत्कृश्ट कामगिरी. पंगडान जोडली 3 भांगरा, 2 रुपया आनी 4 कांस्य पदकां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.